दोतर प्रमोद सावंतान 20 विरुद्ध 15 मतांनी जिखलो विश्वासदर्शक ठराव। विजय सरदेसाय आणि सुदीन ढवळीकाराक केले उपमुख्यमंत्री। सगळ्या आमदाराक दियात खाती, मोगोवपाचे केंद्रीय समितीन केली मागणी, पण कित्याक कोण जाणा ही मागणी वयर मेरेन पावलीच ना। हत्याच्या दातांची तस्करी करपी दोगांक धरले मडगांवां। 20 लाख रुपयाच्या मोलाचे दात विकतना वेर्णा पुलिसांनी केली कारवाय। येवकार, हांव उर्वशी नाईक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। सगळ्यो शक्यतायो भायर मारीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विश्वासदर्शक थाराव 15-20 मतांनी जिखलो। मोगोचे तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे तिनूय आमदार आनी तिनूय अपक्ष आमदारांनी युती सरकाराक तेंको दिलो। विश्वासदर्शक थारावाड काँग्रेसीच्या 14 आणि बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान मतदान केले। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर भायर पडल्या उपरांत नवे युती सरकार घडोवपाच्या उद्देशान हो विश्वासदर्शक थाराव घेतलो। प्रभारी उपसभापती मायकल लोबन सभापतीपद सांबाळ्ळे। The Chief Minister may move the motion. Sir, I beg to move that the House express its confidence in Council of Ministers headed by Dr. Pramod Pandurang Sawant. The motion is before the House. I will now only Houseak कडीत करता की आमचो बाप पांडुरंग मडकयकर may sit and raise his hand. May sit and raise his hand. I will now put the motion to the vote of the House. Those in favor of the motion may stand. Abra. Churchill Babu Barol. Count. Those against the motion. Count getlo. Those, please sit. Count ge. Count. 20. आता तो झाला 20 प्लस त्यात लागलं झालं त्यात तुम्ही बसा. Those against the motion may stand. मी डिव्हिजन म्हणजे पहिलेच मागले. Please count. डिव्हिजन म्हणून संधी दिली ना. Total 20 versus 15. The motion is carried. तुम्ही सगळ्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखयला, माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचो सक्सेसर म्हणून ह्या खुर्चेर बसपाची जी म्हाका संधी मेळ्ळा, ते हांव चड माझ्या भारतीय जनता पार्टींतलो सामान्य कार्यकर्तो, थंयच्यान युवा मोर्चाचो अध्यक्ष, युवा मोर्चाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी, वेगवेगळी पदां भुसयता आसतना आमदार ते सभापती वयल्यान मुख्यमंत्री ह्या पदाचेर आयज पावला। ते पयलीं म्हज्यातलो कार्यकर्तो हे जे काम आसा हे सदोदीत आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करचें, समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत प्रत्येक काम पावोवचें आनी तें काम पावोवपा खातीर एकट्या दुसऱ्या फक्त मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हांचेच न्ही, तर म्हाका दिसता समाजांतल्या प्रत्येक मनशाचें हें काम आसा आनी हें काम करता आसतना तुमची सगळ्यांची मदत ही आमकां लागतली, गोंयकारांची मदत ही लागतली। आनी शेवटी वयता आसतना इतकेंच सांगता की मनोहरभाईन जी वयता आसतना मॅसेज दिल्ली, बी पॉझिटिव्ह, हीच जर मॅसेज घेवन आमी फुडें वचत जाल्यार गोंयचें उज्वल भविश्य आमी घडोवपाक शकतले आनी सगळे मेळून काम करचें, इतकें सांगून म्हजी 2 उतरां पुरी करता। देव बरें करूं। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। मंगळारा आपयल्ल्या विधानसभेच्या खाशेला अधिवेशनात भावनीक वातावरण पातळिल्ले दिसून आयले। फाटली 25 वर्सां राजकीय रान पेटोवपी गोंयचो खडेगाठ फुडारी मनोहर पर्रीकाराक सगळ्यांनीच अंतर्मनांतल्यान आर्गां ओंपली। सगळ्या आमदारां सयत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकय भावनीक आवर घालपाक जमले। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा आणि आदलो उपसभापती विष्णू सुर्या वाघाक अधिवेशनात आर्गां ओंपली। दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकारान श्रद्धांजलीचो थाराव मांडलो।
हालींच संवसाराक अंतरिल्ल्या वेगवेगळ्या पावंड्यार काम करपी ह्या तिनूय फुडाऱ्यांक आर्गां ओंपतना आमदारांक तांच्या भावनांक आवर घालपाक जालें ना. सामान्य कार्यकर्त्या पासून जननेता कशें जावप हें तेंच्या कडल्यान शिकचेंच न्ही तर तेंच्यांनी घडोवनूय दाखयलें. आपूण जशें जालें तशेंच तांच्यांनी गोंयांनूय बी आज हांव जर हांगासर बसला आसत हांव सांगतलो मनोहरभाई पर्रीकर हांच्याच खातीर हांव आमदार जावपाक शकलो, सभापती जावपाक शकलो आनी आज मुख्यमंत्री जावपाक शकलो. तेंच्या कडून खूब कितें शिकलो आनी तेंच्या फाटल्यान तांची जी स्वप्नां आसा ती पुरी करपा खातीर म्हज्या बरोबर म्हजे सगळे कलीग हे वांगडा आसतले. हेच डॉक्टर जगन्नाथान एक ऑबिच्युरी बरयल्ली आहा आनी तो म्हणटा की इज द ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पिपल्स पॉलिटिशियन म्हणून. असलो आपल्यान पॉलिटिशियन पळोवंक ना म्हणून. तो म्हणटा आय सॉ हिम विथ द करेज टू स्मायल इन द फेस ऑफ द इनएविटेबल म्हणून. खबर आसतना की पॅन्क्रिएटीक कॅन्सर आनी ह्या स्टेजीचेर कितलो तेंप आपल्याक व्हरूंक शकतलो हें जाणा आसतना पसून टू स्मायल, टू हॅव द करेज अँड स्मायल इन द फेस ऑफ द इनएविटेबल म्हणटी ही क्वॉलिटी आसपी लिडर. की ही फॉट द टफस्ट वॉर ब्रेवली इवन आफ्टर नोईंग द आउटकम. डिफेन्स मिनिस्टर आसतना ताणें खूब केलें. एक पिक्चर पसून आयलें जोश म्हणटा तो कितें म्हण ताजेर तो सांगता. पूण ताजेर एक लेफ्टनंट जनरल सतीश दुआ म्हणून एक जनरल आहा ताजी ट्वीट हांव पळयतालो काल. ही लेड द आर्मी इन काश्मीर आनी स्पीकर सर तो बरयता की ही इज सिटींग इन माय ऑफिस गेव द गो हेड फॉर अ बोल्ड रिपोस्ट विच वॉज द सर्जिकल स्ट्राईक 10 days आफ्टर अ सुइसाईड अटॅक इन उरी. आयज तेमी सगळे घटक पक्षांक घेवन ज्या पद्दतीन सरकार चलयलें गेल्या 2 वर्सां तातूंत भितर कौतूक तांकां दाद दिवपाची. लोकांनी मॅन्डेट दिली नसली खरी पूण तरी देखून ते कौशल्यच शेवटी सरकार घडयलो आनी इतले सगळ्यांक फौज घेवन ते 2 वर्सां पर्यंत वेवस्थीत चलयलें बी. ही एक कॅपेसिटी तेंची. हे असल्यो काही खुबश्यो गजाली आसात तातूंतल्यान तांकां तेंचे ज्यो आसा जे गूण जे कार्य आसा हें कार्य कोण विसरपाक शकना. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात सगळे बेस बरें चल्लां. आमकां कळ्ळा ते प्रमाण मगोवपाचे केंद्रीय समितीन आपल्या 3 मंत्र्याक खातीं दिवपाची मागणी केल्या. पूण हें तांणी भाजपाच्या हायकमांडाक सांगलें ना. पळयात पुराय खबर. सुदीन ढवळीकाराक भाजपा सरकारात उपमुख्यमंत्री केला. बाबू आजगांवकार मंत्री आसा पूण सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकाराक मात सुक्यार सोडला. तो म्हणटा पक्षांतल्या वरिश्ठांक तशी विनवणी केल्ली पूण ती फुडें पावलीच ना. पळयात मगोचो आमदार दीपक पावसकार कितें म्हणटा तो. सुदीन आमचे लिडर आसा PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकारा कडेन आमच्या सेंटर कमिटीन मिटींग घेवन हो ठराव दिल्लो. हय लिडरान पावना म्हणून कितें आसता आमी अलायन्स पार्टनरान हें सरकार घडयलां. प्रत्येक जे अलायन्स पार्टनर आसा तांकां सगळ्यांक मिनिस्ट्री दिल्या. फक्त मगो पक्षाच्या म्हाका एकट्याकच सोडला. त्या खातीर हांव आनी बाबू आजगांवकार परतो वेताले हो ठराव पावलो काय ना. ना आमी सुदिना सराक ब्लेम करना. कित्याक ब्लेम करना कित्याक तेच्या मनाक ना दिसता आनी एक मिनिस्ट्री दिवपाची. आमी आनी कोणाक ब्लेम करूं शकना न्ही. बाबू आजगांवकाराक कितें जालें आमकां आनी एक मिनिस्ट्री मेळपाक जाय. कित्याक अन्याय जाता. कित्याक बाकीचे अलायन्स जे पार्टनर आसा जे तांकां सगळ्यांक मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी म्हाकाच कितें जायना अशें बाबूक दिसता. म्हणून यू ब्लेम NGP लिडर्स फॉर नॉट गिविंग युअर मिनिस्ट्री आनी तुका मेळोंक ना. हय मेळना म्हणून आमी परतून वेताले आनी रिक्वेस्ट करताले आमकां आनी एक मिनिस्ट्री दिवची. आमचो तो ठराव खंय पावलो तोच आमकां खबर ना म्हणल्यार सुदीन मेळना. ठराव तो येद म्हणटा आमची सेंटर कमिटी ठराव घेता आनी तो ठरावच नॅशनल लिडरा कडेन पावना जाल्यार आमी कितें करता. आमी शेळलो म्हणटली पडना सुदीन. अशें असलें तरी मगोचो सर्वे सर्वा सुदीन ढवळीकर मात म्हणटा सगळें कितें बेस बरें चल्लां. पळयात. Most of that is resolved. My colleagues have spoken on condolence motion also. So what about that? Now are you happy? Are you happy with the way negotiations and all that? Negotiations, everything. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी.
घेऊया एक लहानसो विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नव्या मांडवी पुला उपरांत जुवारी पूल बांदप हे पर्रीकाराचे आनीक एक सपन आशिल्ले. जुवारी पुलाक मनोहर पर्रीकाराचे नाव दितले. तशेंच न्हंयतल्या 2 खांब्याचेर पर्रीकाराचो पोर्ट्रेट पितारतले. उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान बुधवारा विधानसभेत ते विशींची घोषणा केली. सुदीन ढवळीकार जो भौशीक बांदकाम मंत्री आसा, पुराय राज्याक उदकाची वेवस्थीत पुरवण करप हीच पर्रीकाराक खरी श्रद्धांजली थारतली अशें ताणें सांगलें. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, फ्रांसीस डिसोजा आनी विष्णू वाघाक श्रद्धांजली दिवपाच्या थारावाचेर तो उलयतालो. म्हाका हांगा हांव नमूद करतां, जुवारी ब्रिज कंप्लीट जाल्या नंतर हो जुवारी ब्रिजाक म्हाज्या मना प्रमाणे आनी आमच्या सरकाराच्या मना प्रमाणे ह्या जुवारी ब्रिजा माननीय आज जरी ते आमच्या तांचें नांव दिलें गेलें वतलें आनी ताचें परमिशनूय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान धाडटले. इतलेंच न्हय, जे 2 पिलर नदयेंत येता, जुवारी नदयेंत आनी येता वता आसतना दोनूय सायडीन माननीय कैलासवासी मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकाराचे मोठे फोटो ताजेर आसतले हाजी देख आमचे हे गव्हर्मेंट घेतले. सभापती मायकल लोबोने म्हापशेच्या नव्या बस स्टँडाक फ्रांसीस डिसोजाचे नाव दिवपाची विनवणी केली. आदलो उपसभापती विष्णू वाघाच्या नावान आर्ट गॅलरी उबारपाची मागणी ताणें केली. Goans will always remember you. All I can say, you are our eye in the sky. आमचो विष्णू सुर्या वाघा खातीर आमच्या कला अकॅडमीन एक आर्ट गॅलरी धाकटुली करची असो म्हाजो रिक्वेस्ट. आनी म्हापसाचो नेवो बस स्टँड जो तुमच्या अंडर येवपाचो आहा ताका फ्रांसीस डिसोजाचें नांव घालचें हें आमचें रिक्वेस्ट आहा टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड टू द PWD मिनिस्टर. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. गोंयांत 3 कडेन पोटवेंचणुक्यो जावपाच्यो आसल्यो. आतां मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरिल्ल्यान 4थ्या मतदारसंघांतूय पोटवेंचणूक जातली. तारीख थारूंक नासली तरी उमेदवारांचेर चर्चा सुरू जाल्या. सिद्धार्थ कुंकळकार हो आदलो भाजपा आमदार. केंद्रांतल्यान पर्रीकार गोंयच्या राजकारणांत आयल्या उपरांत ताणें राजिनामो दिवन हो सीट ताका दिल्लो. बाबूश मोन्सेरात हो सीट लडोवपाक सदांच उत्सूक. हे खेपे तो गरी घालून बसला. पूण ताच्या पक्षाची जेनिफर मोन्सेरात आनी गोंय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकार ह्या विशयाचेर वेगळेंच उलयतात. पळयात. This Panjim, you all have claimed for the seat. Babush says he's going to stand in Panjim. Now, what exactly? Let us see. This is too early to. But he's already made a statement yesterday. Let him make. We'll see. I'm hearing from you all actually. He hasn't spoken to me about anything, but I'm sure he will take the correct decision and decide accordingly. पुढचे डिक्लेअर जावन इलेक्शन. Okay. But candidate asa tumcho or kide alliance ache kide asa? Declare जावन election will declare soon, so we'll decide it. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि विराज कामत. दाबोळे विमानतळार बुधवारा एके प्रवासी बायले कडल्यान भांगर जप्त केले. अधिकाऱ्यान दिल्ले म्हायते प्रमाण शारजा सावन एअर अरेबिया विमानांतल्यान आयिल्ले बायलेन 230 ग्रॅम वजनाची 4 भांगरा कांकणां हाडिल्ली. ताचे मोल आसा 7 लाख रुपया. विमानतळाचो सीमा शुल्क सहाय्य आयुक्त NG पटेलाच्या फुडारपणाखाला गोवा कस्टमान बुधवारा आंतरराष्ट्रीय बायल प्रवाशाकडले भांगर जप्त केले. विमानांतल्यान शारजा सावन आयिल्ले बायलेन बेकायदेशीरपणान भांगराची कांकणां हाडिल्ली. सीमा शुल्क आयुक्त R मनोहराच्या मार्गदर्शनाखाला टीमीन कारवाय केली. The officers of the Air Customs unit at Goa Dabolim Airport intercepted a lady passenger coming in from Sharjah on Air Arabia flight and on personal search recovered 4 bangles in crude form. The weight of the bangles is around 230 grams and the total value is around 7 lakhs. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हत्याच्या दातांची तस्करी करपी मडगांवच्या दोगांक मंगळारा वेर्णा पुलिशेन अटक केली. तस्करी केल्ल्या हत्याच्या दाताचे मोल 20 लाख रुपया आसले. 20 लाख रुपया मोल आशिल्ले हत्याचे 2 दात विकताना वेर्णा पुलिसांनी 42 वर्सां पिरायेच्या दवर्ली मडगांवच्या श्रीकांत काणेकाराक आणि 29 वर्सां पिरायेच्या आके मडगांवच्या विघ्नेश कारापुरकाराक अटक केली. 1972च्या रान जीव संरक्षण कायद्या अंतर्गत ताका पुलिसांनी अटक केल्या. IDC वेर्णान
कोण 2 भुरगे हत्तीचे 2 दात घेवन येवपाचे आसा म्हणून विकपाक एलिफंट टस्क. त्यानंतर आमी टीम रेडी करून ते येयले, ते मारुती गाडी घेवन येयले, तांकां धरले आनी गाडयेची सर्च घेतल्या नंतर आमकां 2 एलिफंट टस्क मेळ्ळे. ते मेळ्ळ्या नंतर आमी तांकां विचारलें तुजें हें पोजेशन आसपाक तुजे कडेन ओनरशीप आसपाक ह्या टास्काची तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसा काय म्हणून. जाल्यार तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना. वायल्ड लायफ कन्जर्वेशन एक्टा प्रमाणे ताका एक सर्टिफिकेट लागता ओनरशिपाची जी कन्सर्न ऑथॉरिटी दिता ती कांय नाशिल्ली तेंचे कडेन. आनी तेच्या नंतर आमी ऑफेन्स रजिस्टर करून 2 भुरग्यांक अरेस्ट केल्या. आनी इन्व्हेस्टिगेशनान आनीकूय कळलेलें आसा आनी कोण कोण इन्वॉल्व आसा तांकां अरेस्ट करपाचो आनी तांकां सोदून काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पंचायत वाठारांत येवपा आशिल्ल्या कब्रस्तानाक आतां नावेली पंचायतीनय विरोध केला. ह्याच पयलीं शिरवडच्याच लोकांनी कब्रस्तानाक विरोध केल्लो, पूण आतां नावेलकारांनी ह्या प्रकल्पाक जाहीरपणान विरोध केला. पळयात पुराय बातमी. शिरवड पंचायतीन सगळ्यात पयलीं थाराव पास करून कब्रस्तानाक विरोध केल्लो. म्हयन्याळी सभा सुरू आसतना कांय शेतकारांनी पंचायतीत वचून नावेलीच्या पंचायत मंडळाची भेट घेतली. तांची जमिनीचो कांय वांटो नावेली पंचायतीत येता, देखून कब्रस्ताना खातीर तांची जमीन ताब्यात घेतिल्ल्याचो ह्या शेतकारांक दुबाव आसा. कब्रस्तानांक तांची जमीन दिवची न्हय अशी विनवणी तांणी नावेली पंचायतीक केली. आमचे पंचायती बॉडी डिसिजन केला आमी तांकां सपोर्ट करया म्हणून. सो एक्चुअली ते कितें जाता हे सर्वे रिकॉर्ड नावेली जुडिक्शना पडटा पूण रेवेन्यू विलेज अंडर मारगांव म्युनिसिपलिटी कावन्सिला येता. सो आमगे पंचायत बॉडी तांकां सपोर्ट आहा ते अपोज करता. सिन्स द सर्वे रिकॉर्ड आमकां नावेली पंचायत आहा म्हणून ते आमकां मागपा येयल्ले आमचे लागीं आमकां सपोर्ट करा म्हणून ते एक्वायर करपाक दिवपाक म्हणून. ते काब्रास्तान अपोज करपाक आमी म्हणून बट गव्हर्मेंटान लँड एक्वायर करपाक दिवपाक नाका म्हणटा ते आमकां थिंगा ती आमची शेतां ती रोवपाक जाय आनी रिवर साळ आहा ते खाली इफेक्ट जावपाक जायना, ते आस्त तशी उरपाक जाय म्हणटा. टोटल जमीन 19,000 सुमार आमच्या नावेली सर्वे रिकॉर्ड्सां मेळटा. सो ती शेतां म्हणून आहा म्हणटरी तांकां जाय ते एज इट इज आसपाक जाय. तुम्ही मिटिंगेक कितें डिसिजन? हांव मिटिंगेक घेतला डिसिजन तांकां सपोर्ट करपाक टू अपोज द लँड एक्विजिशन. whatever the government want to take the land acquire करपाक जाय ते आमी अपोज करपाक तांकां सपोर्ट करता. नावेलीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. हसापूरच्या देवी सातेरीच्या उक्त्या मळार धर्मभास्कर ह्या नाटकाचो देखणो प्रयोग सादर जालो. हसापूरच्या देवी सातेरी नाट्य मंडळाची ही निर्मिती आशिल्ली. संभाजीच्या निमणे जिणेची तासा दाखोवपी ह्या नाटकाचे दिग्दर्शन गोंयचे ज्येष्ठ दिग्दर्शक रामदास परबान केल्ले. पळयात तातूंतली कांय दृश्यां. पिळगांव दिवचलचे राखण्याचे घोडे बुधवारा उमेदीन नाचले. बऱ्याच वर्सां सावन चालू आशिल्ली ही परंपरा पिळगांवचे लोक आयजय तितलेच उमेदीन मनयतना दिसतात. जाणट्यांनी बांदिल्ल्या कृष्ण मंदिराच्या वाठारांत हे गडे पडटात. हो उत्सव पळोवपाक आख्खो गांव थंय लडटा. पळयात तातूंतले कांय खीण. ही आमची पहिली पासून परंपरा. म्हणजे पयलीं आमचे जाणटे राखण्याचे गडे म्हणून पडटाले हांगासर. राखण्याचो आमचो देव हांगा आसा, राखण्याची भुमकी आहा. तेन्ना पयलीं हांगा गोरवां चरयताले. तेन्ना पासून जी केन्ना आमकां सुद्दां खबर ना त्या पासून हांगासर जे सुरू केलां हेंच्यांनी जाणट्यांनी ती आतां आमची परंपरा तशीच आमी आतां भुरगे आमचे आतां फाटल्यान चालू दवरला. तशीच ही आतां फुडें ताका चालू उरची अशी आमची बीन हें आहा. म्हणजे ही आतां
राखण्याचे पयलीं आमचे हांगासर गोरवां चरयताले आनी मजेन हे आतां राखण्याचे हे हेच्या भोवती कृष्णा भोवती भोंवताले खेळटाले आनी हे आतां गडे पडटाले. तशेंच आमी आतां हांगा आतां हे सगळी कमी जाले गोरवां, तरी आसतना आमी ती आमची परंपरा जाणट्याची राखण्याचे गडे म्हणून आमी हे आतां चालूच दवरला. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.